लोकशाही. आमचो मुख्यमंत्री पर्रीकार केन्ना पूर्ण ऐकता कोणाचें तुका मदींच आडयतलो तोय ताकाच कॉपी करता आसतलो कळ्ळें सोड आयक फोड्या वचत थंय बोर्ड एका मंत्र्यान आपल्या बड्डेचो बोर्ड लायल्लो फुडलो बड्डे आतां तेंकलो पूण तो बोर्ड थंय ना दिवाळेक चवथेक प्रत्येक फुडारी कोण आमदार मंत्री सरपंच पंच आपापल्या वाड्यार आपापल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येदे व्हडले बोर्ड लायतात ते काडप म्हणटा ते ना थोड्या जाणांनी कितें आपल्या बायलेचोय बरोबर छापतात फोटो हय ते तांकां व्यसन कशें जाता रे लाव आपले आमकां काडा मरे तुमचो कार्यक्रम जालो काडा विशीस केले दिवाळेच्यो चवथीच्यो नाताळाच्यो हॅपी न्यू इयर म्हणलें सोंपलें काडा शिस्त म्हणटा ती फुडले दिवाळे पर्यंत तसो थंय शिस्तूच ना रे आणि दत्तोपाचे शिगम्याचे कितें हांवूय तेच विचारताले दत्तोप्पा रवी आनी लव तुका मेळ्ळे आनी तांचें कितें म्हणलें तर तें आनी कितें रे थंय खूब शिगमे जावपाचे आसात कितें म्हणटा हय ते आनी कसले तर आगो इलेक्शनां जावपाची आसात न्हू नगरपालिकेची पुण्याका लव आनी रवी दोगूय म्हाका रेस्पेदार करतात ते मागीर कितें आसूं पूण सोनिया मॅडमी फुडल्यान उबो रावता तेन्ना म्हाका उलोवंक काडटा ये रे अशें तें हांवें तांकां दोगांकूय एकठांय हाडले बरे भशेन समजोवपाचो यत्न केलो की बाबा दोग कडेन शिगमो करूं नाका एकूच जावनी तांचे कडेन आहा हांव कितें करतलो जे न देखे रवी वो देखे कवी अशी एक म्हण आसा आतां हे उरफाटें म्हणपाचो वेळ आयला कळ्ळें तुका जे पळयना कवी ते पळयता रवी वा 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 वो अप्रिशिएट मात बरो करता हय गो बाय सारकें तुजें काजोर मात खूपच वाडला टायम जार येयला खंय जानेरात न्हू केन्ना तसलो कालर येवंक ना तो आतां आयला हय गो बाय फेब्रुवारीत लेगीत इतलो कालर केन्नाच जालो ना तूं जानेराचेर खंय उलयता आनी तो टायम्स तुजो आतां माय तापतलो काय आतां माय तापतलो काय हे गरमेत आमी जगतले काय वो हुलप आमी सोंसतले काय आनी आमची धर्तरी माय तिजें जातलें कितें काय बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो आनी एक बेटोच हे पोएम मात बेस्ट हा सॉलिड सारके म्हाकाय बी ते राज्य साहित्य पुरस्कार दीत तांकांच वचूं ते म्हाका नाका शे ही गरमी आनी काजोर वाडतूच आसा आगो ग्लोबल वॉर्मिंग जाता आयकात ग्लोबल वॉर्मिंग जाता पळय तशें आतां ग्लोबल डिमिंग म्हणून जाता त्या खातीर ही गरमी म्हणजे कितें अरे पेपर वाच रे पेपर केन्ना वाचिना पेपरान येत आसा मरे हा सुर्याचो प्रकाश खंय जाय पळय तसो शक्ती आसा पळय तितलो तो पावना जमनी मेरेन कमी जाला हय आनी हे सगळें कारण आमी मागीर जगप कशें तर आमी वॉट इज द रिजन फॉर दीस ग्लोबल डिमिंग ग्लोबल मरण झाडां कापप पिळग्या खातीर भरपूर पयसो करून दवरप करा करा आनी सोंसा आतां भोगा थंडगार वात सुटत थंडगार वात सुटत दीप तेज मंद होत दीप तेज मंद होत मीनिंग वॉट अर्थ कितें तर हाचो अर्थ आनी कपल दिव्याचो कित्याक सुर्याचोच उजवाड कमी जाला त्या कवीन तेन्नाच सारकें वळखलें की हो सगळो उजवाड कमी जातलो म्हणून ताणें बरयल्लें दीप तेज मंद होत दीप तेज मंद होत वा 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 हो पडला बेकार दिव्याचो उजवाड न जालो जाल्यार जगतली कशी रे आमी थंडगार वात सुटत दीप तेज मंद होत ला 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 तारू तुरु तुरु धांवता बुरू 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 वाऱ्यार मन म्हजें धांवता लारा 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 तारू तुरु तुरु धांवता बुरू 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 वाऱ्यार मन म्हजें व्हांवता दत्तू आप्पा हे तुका नुस्तें घे अरे देव बरें करूं रे बाबा घे गो
दत्तो अप्पा हे तुका कशें लागलें? अरे बाबा तुवें आज जी आमकां चंद्रकांत भोंवडी केल्या ही न्हू आमी आयुश्यान विसरचे ना तुका पूण ताजे परस मरे हें नुस्तें तुवें आतां दिलां पळय गोश्टीचें मोगान दिलां तें आमकां याद उरतली आयज तुवें आमकां निळो आकाश निळें उदक सारकें इतलें आमकां सैमाचें दर्शन केलें पळय याद उरतली आमकां जन्मभर तुजी म्हज्या जाल्यार जिवाक मरे तारया म्हाका सू जालें हे मळबाचें रूप पळोवन हे उदकाचें रूप पळोवन म्हजे दोळे भरून आयले तारया मामा तुजें देव बरें करूं रे बाबा पळय गो काय बरो निसर्ग ते दोंगर ती झाडां आ कितलो पांचवीचार व्हडली व्हडली झाडां पळय दोतू बाप्पा खडपां बी पळय दोतू बाप्पा खूब खोशी जालें रे हांव दत्तो अप्पा तूं आमच्या वाड्यार बसून आमकां भरपूर व्हडलेपण दिसलें व्हडलेपण अरे बाबा चंद्रकांत अशें मरे केन्नाच उलोव नाका केन्नाच कोण ल्हान आनी व्हड नासता तुज्या आंगान गुण आसात ते आमचे कडेन ना आतां दर्यान तुवें आमकां भोंवडायलें तूं उदकान पिवंक जाणा आमी पेंवपाक नकळो तूं नुस्तें धरूंक जाणा आमी नकळो थोडे गुण तुजे कडेन आसा कोणूच ल्हान कोणूच व्हडलो अशें नासता सगळे मरे आमी बरोबरचे अशेंच रावचे एकामेकाक करून हा केन्ना अशेंच आमकां भोंवडान हाड अशें केन्ना केन्ना यो तूं बरें बरें देव बरें करूं घे गो लारा 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 तारू तुरू तुरू धांवता बुरू 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 वाऱ्यार मन मजे धांवता अरे गोयना तू काय रे कशें कळ्ळें दोतू बाप्पा उदकाची सफर करूंक आयला म्हणून आगो अमृत्या दत्तू अप्पा कितें ते पणजे ट्युरिस्टाचे रिवर क्रुजीन भोंवतालो आं तो वयतलो ना तुजो सांगपाचो हेतू म्हाका कळ्ळो म्हणजे तूं कितें म्हणूंक सोदता म्हाका त्या म्हारग पयशे दिवन बोटींनी भोंवप जमचें ना म्हण म्हण तशें न्हू रे दत्तू अप्पा पनेळ व्हडे हे सादेपणान तुमी भोंवतात हें खबर आसा आमकां गोयना दोतू बाप्पा मरे आयज सामको खोशी जाला हे निसर्गाचें रूप पळोवन हय ते तुमी व्हड्यानसून हांगा येतना कळ्ळें म्हाका ते कशें रे दत्तू अप्पालें गीत आयकोन भुरू भुरू वाऱ्यार मन म्हाजें ढोलता वाऱ्यार तुमचे तकले वयले वयले कुशीचे केंस भुरभुरताले आं दत्तू अप्पा अरे गोयना म्हणजे म्हाका हांगा मदीं केंस कमी आसा म्हणून तूं म्हाजी फकाणां करता मरे कर रे बाबा तशें न्हू दत्तू अप्पा मरे गोयना त्या आगोस्तिनाचे वायट तितले गुण घेतात म्हणजे तेका आनीक बरे गुण आसात तर अरे गोयना आतां मरे हांवें थरयलां पळय डिझल वाडलां म्हणटकूच ते ट्रॉलर बोटी यंत्रां कबे आहा तांकां मरे ते परवडना ही ल्हानशी पोनेळां ल्हानशी होडी घेवप मरे आनी उदकान वचप सैमूय पळोवंक मेळटा नुस्तेंय मेळटा सगळें जातलें कांय गोश्टीची मरे गोयना काट कसर करपाक जाय कसली गो ती हांव तुका सांगता रे अरे सद्या ते गॅसीक लागून मरे लोकांचे सारके हाल जाल्यात हय बँकेन कितें तरी आधार कार्ड दी कितली तरी फॉर्मां काडून त्या गॅस एजंटाक दी कितें चल्लां कोणाकूच सारकी क्लियर चित्र ना पूण लोकांची आधार कार्डाक येवंकूच ना मरे आगो म्हाका येवंक ना पोस्टांतल्यान येवंक ना आनी आतां ते बँकेक आधार कार्डाची कॉपी दिवपाक जाय खंय आनी थोडे कडेन ते पत्ते चुकल्यात तूं ह्या गांवचो जाल्यार त्या गांवाचो पत्तो पडला फोटो एकट्याचो दुसऱ्याचेर कितें भानगडी म्हणाव नकळो आतां मरे गोयना फुडल्या वर्सा आमकां पुराय वर्सभर 1000 रुपयांनी सिलिंडर घेवचो पडना जाल्यार पुरो म्हणटा हय तेवूय बरोबर आमकां मरे गोयना लायटीचो वालोर ना उदकाचो वालोर ना गॅसीचो वालोर ना पूण हेका उपाय कितें उपाय कितें रान्नीर रांदप च्या रान्नीर करप नाल्यार ती लायटीची शेगडी हाडप चपात्यो बी करूंक आनी जाता तितलो गॅसीचो वापर उणो करप आगो इंधनाचो वापरूय आतां उणो जावंक जाय अरे पूण तेवटेन दामू नायक रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष म्हणून नवी गाडी हाडपाक सोदता त्याच्या गाडयेचो नंबर कितें आसतलो पळय तेजी चिंता मरे ह्या पेपरवाल्यांक लागल्या जाचे सरकार पळय सत्तेर आसता गो ताणें कितेंय करूं येता कळ्ळें आतां रवींद्र भवनाची गाडी घेतली तेवटेन तेन्ना काँग्रेस सरकार आसतना तांच्यांनी आपलें डिस्क्रिप्शन वापरलेलें सगळें एकूच अरे विजय सरदेसायलो कार्नावाल कित्याक जावंक पावलो ना अरे म्हाका तो बसत्यावूय तेतून अशेंच विचारतालो की लहूचो जातलो काय रवीचो जातलो आतां हांव कितें सांगू म्हाकाच तुमी विचारतात रे प्रश्न आतां मरे गोयना तो लोकायुक्ता काय कितें तो सुरू जावपाचो आसा आं तुका तर कापाचो जाच आसा रे जाल्यार घाल मरे तेजेर केसी आं हांगा थंय रावून हेचे तेजे कित्याक उलयता लाखांनी रुपयाचो मुल्त आसा कोणाक जाय ते भानगडी
अरे तो लोकायुक्त असा पळय त्याच्या बद्दल मरे अजून खूपश्यो गजाली स्पष्ट जावपाच्यो आसात. कसल्यो रे त्यो? हांवूय तेंच म्हणटालो. अरे तुम्ही मरे बारीक अभ्यास करिना. कितें भितर तरतुदी आसात कितें पेपराचेर येता ते सगळें वाचूंक जाय. अरे तो प्रशांत भूषण गोंयांत येवन गेलो. अरे तो सुप्रीम कोर्टाचो आदवोगाद. ताणें उत्तराखंडातले पळय आसा हे लोकायुक्त त्याची देख घे म्हणून पर्रीकाराक सांगलें. पर्रीकाराक ताणें आनी खूब कितें कितें सांगलां. आतां पळोवया फुडें कोण कितें आयकतलो ताचें तें. कितेंय जावं पूण लोकायुक्त घटमूट जावं हीच इच्छा. देवा सायबा पाव रे आनी ही लोकशाय घटमूट जावं. सगळ्या लोकांचें मरे आनी जनतेचें बरें जावचें कल्याण जावचें हीच म्हाजी इच्छा. दोत्तू अप्पा कालवीचो खंय पूल 30 मेक सुरू जातलो अशें पर्रीकारान सांगलां. हो पर्रीकार तारखो कित्याक जाहीर करता म्हण हांव नको. प्रत्येक खेपो तारखो जाहीर करता तें काम मागीर टायमार जायना आनी लोक मार ताका नांवां दवरतात. चोडणेचो पूल बांदपाक बुनयादी फातर बसयतात खंय. बसोवनी रे जें कितें करता पळय जनतेच्या कल्याणा खातीर हिता खातीर तें करीत रावनी. आमकांय बरें दिसता आनी आमची तीच इच्छा आसा. पूण हालीं तो बोस्त्यांव खंय पावला रे? आगो ते कितें तरी सूर्य नमस्कार सत्र आयोजीत केला खंय. कितल्याशाच गांवांनी कितलेशेच लोक खंय सुर्याक नमस्कार घालतले आनी जाणा दोत्तो अप्पा हेची लिडरशीप बस्त्यावान घेतल्या. अरे ते बस्त्याचे पोट जर पयशे न्हू जाल्यार तो आनी सूर्य नमस्कार घालूंक पावतलो आनी कसली लिडरशीप घातल्या. अरे देवा ते सूर्य देवाक मरे कितें दिसतलें कोण जाणा तेजें पोट पळोवन तें. हांव नको ताका नमस्कार पावतले काय ना ते. कालवीचो पूल मरे 30 मेक सुरू जाता पळय ही सामकी बरी गजाल. आनीकूय मरे कांय गजाली 30 तारखेर बऱ्यो जावपाच्यो आसा. कसल्यो त्यो? गुरुनाथ बाब केळकारान बरयल्या. हय. अरे हांव सांगता 30 मेक मरे गोंय राज्य घडिल्लें म्हणटकूच तो कितें म्हणटा 30 मे दिसा गडगंज असो कितें तरी कार्यक्रम करा आनी तो दीस मनयात म्हणून. अरे बाबा तुम्ही सदांच मरे हेंच घेवन बसता. पर्रीकार कितें म्हणटा ताई काकोडकान कितें म्हणटा तो एलेक्स रेजिनाल्ड कितें म्हणटा आनी क्रिस्टोफर फॉन्सेका कोण म्हणटा कोण कितें म्हणटा म्हणून मरे आमी तो 30 तारखेक पळय आमचो घटक राज्य दीस आसा तो मनोवया. अरे पूण गुरुनाथ बाबा कितें दिसतलें? म्हाज्याय मनान मरे तेंच आसा. प्रत्येक राज्याक करता पळय तशें आमी आमचो राज्याचो दीस आसा पळय 30 मे तो मनोवंक जाय आनी चडश्यो कार्यावळी कोंकणींतल्यान करूंक जाय. गडगंज जावंक जाय कार्यक्रम. सरकाराक मरे आमी फकत याद करून दिवप. कालवीचो पूल सुरू जालो म्हणून सगळेच जाले अशें ना. आगो कोंकणी आमची भाशा. कोंकणीच्यो राज्यांत कार्यावळी गडगंज जावपाक जाय. जातल्यो रे कोंकणीनानूच जातल्यो पूण त्या खातीर मरे भायल्या राज्यांतले रोग हाडूंक फावना. कलाकार आमचे कडेन गोंयांत खूब आसात तांचे कडेन खूब कितें कितें कला आसात त्या गोंयकारांक घेवंक जाय. भायले कंत्राटदार हाडून आपले कमिशनाचे पळोवंक फावना. गोंयची कोंकणी गोंयच्या कलाकारांनी करूंक जाय सादर. त्या खातीर मरे सरकाराक जाग हाडपाक जाय आनी ह्या लोकशायेंत लोकांचो आवाज मरे घुमत रावपाक जाय. होयना आयज मरे दोस्तू आप्पा एकदम खोशी आसा. अरे निसर्गाची यात्रा करून येतकूच इतले बरें दिसलें ना तूं. मन सारकें मरे सॅटिस्फायड जालें. कितें तो निसर्ग कितें तें निळें भोर आकाश कितें तें निळें उदक वा आनी तो पनेळ शी माग तुका जाय तें माग. लास्ता कितें माग रे जाय तें माग रे. दत्तोप्पा तुमचो आशिर्वाद सदांच आमचेर आसचो आनी ते पोतयेंतलें नुस्तें हाडलां तेचें हुमण अमृते करतले पळय तेचो स्वाद घेवपाचो आनंद म्हाका मेळचो. इतलेंच मरे हय दिलो. अमृत्या काळुंदरां तळ चळचळीत तर आनी गोंयनांक खावय. आयज म्हाजें मन इतलें मुगो प्रसन्न आसा आनंदीत आसा. मनशान मुगो आनंदान रावूंक जाय. कपळाक भेटत आटयो घाल्यो मिरयो घाल्यो अशें जावंक फावना. माझे जीवन गाणे गाणे माझे जीवन गाणे गाणे व्यथा असो आनंद असू दे प्रकाश किंवा तिमिरसू दे वाट दिसो अथवा न दिसू दे झुळ झुळतात तराणे तराणे माझे जीवन गाणे गाणे माझे जीवन गाणे. Tema Nila, Look Shy.